गेल्या वर्सात निरंकाळ दाबाळ वानरमाऱ्यांच्यो खोपी मोडून तांकां वाऱ्यार घाल्ले. खोपी मोडटल्यांचेर कारवाय जाल्ली ना. पूण एक्टिव्हिस्ट आनी मानवाधिकार आयोगाच्या प्रेशरा उपरांत सरकारान वानरमाऱ्यांक तात्पुरतो आलाशिरो दिलो. हे सुवातीर वानरमारे रावतात. वरस जाले कांय आवाज नाशिल्लो. मात आतां एका वानरमाऱ्यान गांवांतल्या जाण्टेल्यांक कोयती घेवन मारपाचो यत्न केला म्हूण कागाळ जाल्या. तो खंय टायर्ड आशिल्लो. पुलिसांनी ताका ताब्यांत घेतला. त्या कम्युनिटींतल्या एकट्या मनशान येवन हांगा आमचे लोकल जो पाश्काल रॉड्रिगीज आसा हेच्या घरा कडेन येवन त्या एकट्याचे एक आंधळो मनीस आसा ताजेर ताणें खंय तरी मातसो एटॅक करपाचो प्रयत्न केलो आनी मातशें हें जालें घासाघाशी जाली. मागीर ताणें मागीर सगळ्यांक फोन केलो आनी मागीर आमी गेले. नंतर थंय आमी गेले नंतर अशें दिसून आयलें की तो बरोच ताजी परिस्थिती सामकी बाद आशिल्ली आनी हातान कोयती आशिल्ली ताज्या. आता तो पिवनूच टायट जावन थंय न्हिदलेलो. पयलीं झगडी मारली आनी मागीर येवन तो थंय चलपाक जायनाशिल्ली अशी परिस्थिती आशिल्ली कितें आनी तो भायर येवन न्हिदलो पळय. लोक म्हणटात वानरमारे सामाजीक शांतिकाय पेड्ड्यार करतात, जीव घेणो हल्लो करतात, चोरयोय करतात. खंय तरी रिहॅबिलिटेट करपाचें म्हणजे ताणें स्थलांतर करून खंय तरी तांकां व्हरपाचें. आमच्या गांवच्या लोकांचो आसा तो तांकां विरोध आसा. न्ही करता न्ही चालू आसा पळय आज ताका पुलीस स्टेशनार हाडला. तो कोणाच्या तरी घराक घुसता आनी तो एक ब्लायंड मनशाक सादारण मारपाचो प्रयत्न करता. ट्रेसपास जाला. आमचे कडेन सगळे व्हिडियो बी आसा सगळे. काजूच्या सिजना वेळार सुद्दां ते सगळे बागायतीचें लुकसाण चोरी करप तेय आमचे कडेन व्हिडियो आसा. गोवा ह्युमन रायट्स कमिशनान पुलीस दवरल्यान लोकांक थंय वचपाक मेळना आनी वचपाक मेळना कारणान लोक ते पळय लोकांच्या घरान घुसपाक लागले. तांकां मस्ती जाल्या. आतां तो म्हणटा कितें तांकां कोण तरी एक मिसगायड करता. आमकां खबर ना कोण तो म्हणटा तुमी जर आपल्याक पुलीस स्टेशनार व्हेलो जाल्यार तुमकां फाल्यां सकाळीं म्हागात पडटलें म्हणटा तो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येता म्हणजे आमकां कांयच कळना आनी आमकां कांय इंटिमेट कोण करना. जंय कोण येता वयता कोण NGO काय कोण खंयचे तरी कोण ऑफिस कितें येता ते कॉमनरी केन्नाच विचारी सुद्दां की जागा कोणाची म्हणून. खंयचे जाग्यार ट्रेसपास जावपाक तांकां अधिकार असो ना. फुडें आमी कोर्टाक वतले. चीफ कन्सर्वेटरा सुद्दां आमी धाडला. फॉरेस्टान कितें म्हटलां की जेन्ना आमी RTI एप्लिकेशन फायल केलें हांवें म्हाज्याच नांवान केल्लें की सो एंड सो प्रॉपर्टी कोण इज देर एनी एनक्रोचमेंट काय म्हणून तिणें आमकां दिल्लें आसा लेखी उत्तर की तितून कांय एनक्रोचमेंट ना म्हणून. आनी ते सेम जाग्यार हे सगळे स्थायीक जाले आसा पूण ते सांगता ना म्हणून. तांकां खंय तरी दुसरी कडेन धाडचे गांवांत नाका. ह्या वानरमाऱ्यांचे संवसार वर्सां पयलीं वाऱ्यार पडिल्ले. आतां एका बेबद्याक लागून पुराय वानरमाऱ्या आड गांवचे लोक आवाज काडपाक लागल्यात. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.